हांवें डॉक्टर अभिजिताक पणजे एक फोन कॉल आयलें. आमी जेन्ना मिटिंगेक गेल्ले तेन्ना कोवीड वॅक्सिनाचे की वालपय नगरगांव आमचे ही आमची ती विलेज ब्रह्मकर्मळे थंय काही केसीस डॉक्टर आमशेकरा कडेन आयिल्ल्यो. ताज्या नंतर ताका आमी तेन्नाच कमिटमेंट केलो की आमी हॉस्पिटलांत पावतून आमची टीम तयार करून आमी थंय धाडटले ब्रह्मकर्मळे. थंय केसीस अशी आशिल्ल्यो की लोकांक उलटी जाताले आनी मातसो जोर येतालो आनीक पातळ संडास जातालो. तेन्ना कळून आयलें की आमच्या कडेन तेन्ना दोतोर आमचे कडेन थोडे पेशंट आयिल्ले 2 आनीक ताणें आमकां सांगलें. मागीर आमच्या हॉस्पिटलाच्या रेकॉर्डा प्रमाण आमचे कॅज्युलिटीन ज्यो केसीस आयिल्ल्यो त्यो 2 पिडियाट्रीक आनी 2 एडल्ट आयिल्ले. टोटल 4 केसीस आयिल्ले. आनीक तातूंतल्यो मागीर फिल्डान म्हणजे आमची टीम तयार केली हांवें आनी डॉक्टर अभिजीत पाडकर, कीफ शेख, म्हणजे दुसरे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ते संतोष गावस, हरीश गावस आनी शैलेश गावडे म्हणून ह्या 5 लोकांक हांवें विथ म्हजो SI घेवन धाडली थंय टीम. आनी थंय वचून पळयल्या नंतर कळून आयलें की केसीस ज्यो आशिल्ल्यो तांकां फिल्डान मेळ्ळ्यो 6 पिडियाट्रीक केसीस आनीक 2 एडल्ट केसीस, टोटल 8 केसीस मेळ्ळ्यो. तातूंतले सगळे टोटल ओवरऑल पयलींचे 4 आनी 8 हे दोनी म्हणून टोटल 12 पेशंट आशिल्ले. पूण सगळे ते आतां बरे जाल्ले आसा. सिमटम्स तांकां आतां कांय फ्रेश ना, कांयच ना. तातूंत आमचे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जर पळोवपाक गेलें जाल्यार थंय 3 तरेचे उदक वापरता लोक. एक नळाचें वापरता, दुसरें व्हाळाचें व्हांवता तें वापरता, दुसरें आमचें झर आसा झरीचें उदक. आनीक म्हज्या दोतोरांनी म्हजी टीम गेल्ली तांच्यांनी तांकां अक्षरशा खरें उदक गरम करून पिवचें वेवस्थीत आनी गरम करून ताका उदकाची बॉयलींग टेम्परेचर जी आसता ती 100 आसता ती ताज्या नंतर फुलां येवपा जाय ताका आनी ती वेवस्थीत उदक तापोवन थंड करून पिवप आसता. पूण ते लोक त्या वाड्या वयले ब्रह्मकर्मळचे अशेंच उदक झरीचें ना जाल्यार टॅप उदकाचें हाजें व्हाळाचें आनीक टॅपाचें न गरम करनासतना पियेताले. आमी थंयचे म्हजे टिमीन वचून सॅम्पल कलेक्ट केल्लें आसा 3 तरेची, लायक स्प्रींग वॉटराचें कलेक्ट केल्लें आसा, व्हाळाचें केल्लें आसा आनी टॅपाचें बी केल्लें आसा. आनी फाल्यां त्याच बरोबर आमी ते जे लोक दुयेंत आशिल्ले तांचे स्टूल सॅम्पल्स घेतले. ऑलरेडी म्हजी टिमीन तांकां कप्स दिल्ले आसा वचून सॅम्पल कलेक्ट करपाक. ते कलेक्ट करतले आनी फाल्यां सकाळीं हांव आमच्या IDSP हेडक्वॉर्टर्स आमचे पणजे आसा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस थंय आमचे डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकराक हांव धाडून दितलो. उदकाचे सॅम्पल डॉक्टर घेतला न्हू तेंचे रिपोर्ट केन्ना? रिपोर्ट म्हाका 2 दीस तरी लागतात ते रिपोर्ट एनालायज करून. रिपोर्ट मेळ्ळ्या नंतर आमी त्या बद्दल आमी प्रिवेंटीव मेजर्स म्हणटा ते ऑलरेडी IC एक्टिविटीज बी फाल्यां परतून वचून आमी त्या विलेजीन करतले. परतून म्हणजे सब सेंटर ते विलेजीन आसा, सब सेंटर नगरगांव म्हणून ऑलरेडी त्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा की वचून तुमी केसीस जर रिपोर्ट जाल्यार इमिजिएटली आमकां CSC वालपय येवन म्हाका कळयचें. ताज्या नंतर हांव म्हज्या हेड ऑफिसाक कळयतलो की 4 दिसां पयलीं आपल्या कडेन केसीस येताल्यो आनी अचानक काल तेणें 5:30 6:30च्या दरम्यान आमकां कॉल करून अलर्ट केलें. आनी आमकां मागीर आतां कळून आयलें की आमच्या हॉस्पिटलांत आमी रेकॉर्ड जो पळयलो आमच्या कॅज्युलिटीन तातूंतय आमकां 4 केसीस, तातूंत 2 पिडियाट्रीक मेळिल्ले आनी 2 एडल्ट मेळिल्ले. आनीक ताज्या नंतर म्हजी टीम गेल्या नंतर आतां कळून आयलें की खरेंच ते केसीस आशिल्ल्यो. पूण आतां सॅम्पल जो पर्यंत एनालायज करना स्टूल आनी वॉटर सॅम्पल आनी ताजो रिपोर्ट आमकां जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमी कसले केसीस, कितें इन्फेक्शन आसा, कसलें इन्फेक्शन आसा तें सांगूंक शकना.